नमस्कार सकट जनाकय. आज एक विशेष पोळ्या रेसिपी घेऊन आयले हांव. केळ्यांची पोळो म्हणून सकट जनाल घर कಡೆ केळें हाडता एक जत्ता तेन्ना एक 2 दिसान ते केळें काळे जावन वता तेन्ना ते कोणेय खायनाची. हे केळें यूज करून आमी कसं करियत बन्स करियत ना जाल्यार पळयाची वो एक पोळ करून पळयाची. हाका उणे इंग्रेडियंट्स पुरो. पिकल केळें ते 1 कप तांदळाक 2 केळें आणि 1 कप पोव आणि ताका 1 कप तांदूळ 2 चमचे मेथी. तांदूळ आणि मेथी समाची एक 2 की 3 वेळा उदक लायक करून धुवून घेवचे. धुवून एक 4 घंटे तिंबोचे. हाका केळें घालला म्हणून वो पोळो गोड जेवो जायना, भारी रुची जाता. केळ्यां पोरंबोळ येता. वाटूचे 5 निमिष पुढे पोव धुवून घेवचो आणि पिळून काढून 5 निमिष दवर. केळें सोलून मिक्सर आयदनां घालचे. 1 कपाक 2 केळें आणि पिळलेले फोव घालच्यो आणि आमी धुवून तिंबोन दवरलेले तांदूळ आणि मेथी पळयाची ते वेळी ते मिक्सर आयदनां आमगेले हळतात की ते घालचे. घालून थोडे थोडेची उदक घालचे. उदक घालून लायक करून गुडगुडान आमी मुष्टी पोळ्यांनी वाटिताची तशीच लायक करून गुडगुडान वाटून घेवचे. तशी कितले बॅच आमी तिंबत घाला पळय आमकां वाटूचे जेत पळय तितले पर्यंत वाटून घेवचे. हांव हांगा 3 कप तांदूळ यूज केला. तशें देखून 3 बॅच वाटिले हांवें. वाटून आमी काण घेवचे आणि समाची मिक्स करून दवरचे. तें कशी फ्लफी जावन आसता तें पीठ आणि सम मिक्स करून आतां मीठ घालका म्हूण ना. फाल्यां सकाळ मीठ घाला जाता. रात्री सांजे वेळ वाटून दवरचे आणि 8 दुखून 10 घंटे ताईं ते पोळ्या पीठ फुगू दवरचे. सकाळी जेतना लायक करून फुगून आसता पोळ्या पीठ ते समाची ताका जावका जाल्यार तितली मिठा पिठी घालची आणि मिक्स करचे. हे पोळ्या पीठ पळयाची कशी फुगून आयला लायक मुष्टी पोळ्या पीठशी फुगून आयला लायक फ्लफी जावन आसता. आतां हे पక్కనే तुमकां दाट दिसता म्हण जाल्यार ताका एक अर्द ग्लास की उदक घालून मुष्टी पोळ्या कन्सिस्टन्सी रीत करून घेवची. ते नेक्स्ट आनी आमी पोळ काडया. पोळ्यांक कायल तापोवची. तूप घाल्यार बारी रुच जात म्हणून तशीच पळय तूप घाला. कायल तापल्या आतां एक दवलो पीठ काण घालचे आणि हे पातळ पातळाच्या ना हाका पळय मदें एक सानाची एक खळीशी म्हळ्यार एक लायनशी पळय एक रिंगशी करचे आणि तांत भितरी तूप की तेल की घाल्यार बारी परमळ जाता. धांगचे कशी वट्टपण फुगता पळयाची वो पोळो. वो जाय जाल्यार 2 सायड घालून बाजू येता जाल्यार एक सायड घाल्यार बारी सॉफ्ट जाता वो पोळो. तशी सांजे ताईं दवरल्यार कांय जायना. हुनू खावच्या भारी लायक जाता. हाका सायडाक आमी कसली चटणी कसली चटणी जाता. हिंगा चटणी की आल्या चटणी की ना जाल्यार सांबार की तशी कसली जाता. कसल्याचेय वट्ट खावच्या भारी रुची जाता वो पोळो. हो पोळो म्हणटारांक की चेडवांक की पुरो खावच्याक भारी लायक भारी हेल्दी आनी तो कसले विशेष कसले ना. केळें मेथी फोव आणि तांदूळ मात्र भारी हेल्दी वो कोणेय खाव येता. आयडियल ब्रेकफास्ट आणि भारी लाईट असो वो पोळो खावच्याक एक नमनेचे मोव जावन भारी रुची. हो पोळो तुमी पुरा जनांनी करून पळोवका घर कडेन. हो इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार तुमी पुरा जनांनी कमेंट सेक्शनांत कमेंट घालायची आणि म्हाका सपोर्ट करायची. आनीक असली लायक रेसिपी घेवन व्हिडिओज घालता आसता हांव. नमस्कार.